इजायास सर्वेस्पोर राष्ट्रांची मनसुबी कोत्ता. चॅप्टर 63. कोण तो एडोमा थावन येता तो? किरमिजी रंगाची वस्त्रां घालून बोजरा थावन येता तो कोण? दोबाज्यान नेसून आनी आपली पदवी शक्ती दाखोवन फुडें सरता तो कोण तर? हांवूच तो, दयाल विस्वाशीपण परगट्टा तो आनी सोडवून दिवंक शकता तो. तुजी वस्त्रां तांबडीं कित्याक? तुजे कपडे दाखो पिल्लून आयिल्ल्या मनशाच्या कपड्यां सारके कशे जाले? दाखो हांवें एकल्यानूच पिल्ल्यो. म्हज्या परजेंतलो एकलो पर्यान म्हज्या वांगडा नासलो. देखून म्हज्या रागान हांवें तांकां पिल्लून काडलीं. म्हज्या क्रोधान तांकां पांयां तोला मोस्तिलीं. तांचें रगत म्हज्या वस्त्रांचेर उसळ्ळें आनी सगळे म्हजे कपडे खोटावल्यात. कारण सूत घेवपाचो दीस हांवें थारायला. फारीकपण घेवपाचें म्हजें वरोस पावलें. हांवें नदर मारली. म्हाका मदत करूंक ना जालो. हांव अजाप जालों. म्हाका तेंको दिवपाक कोणूच नासलो. अशें आसता म्हज्याच बावळ्याचें हांवें बळ घेतलें आनी म्हज्याच क्रोधान म्हाका तेंको दिलो. म्हज्या रागान हांवें लोकांक पिल्लून काडले. म्हज्या क्रोधान हांवें तांकां पांयां तोला मोस्तिले आनी तांचें रगत जमनीर व्हांवशें केलें. इस्रायेलाचो इतिहास. वाखाणणेचें स्तोत्र. सर्वेस्पराच्या विस्वाशी मोगाचीं कर्तृत्वां हांव वर्णितलों. सर्वेस्परान आमचे खातीर केलां तितल्याय पासत इस्रायेलाच्या घोराण्याक ताणें दाखयल्ल्या व्हडा बोळेपणा पासत कोणवालायेन ताणें केलां तितल्याय पासत ताच्या विस्वाशी मोगाच्या मीठ नासलोल्या देण्या खातीर हांव सर्वेस्पराची किर्ती गावूंक वेतां. कित्याक ताणें म्हणलें, खरेपणी तीं म्हजी पोरजां, म्हजीं भुरगीं तीं म्हजो घात घेवपी न्हय, आनी तो जालो तांचो सोडवणहार. सगळ्या तांच्या हाल उपद्र्यांनी एका निरोप्यान वो देवदूतान न्हय, बोगोर आपुणूच येवन ताणें तांकां निवारलीं. आदल्या काळांत थावन आपल्या मोगान आनी कोणवालायेन खूद ताणें तांकां सोडयलीं, तांकां उखलून धरलीं आनी उबारण व्हेलीं. पूण तीं कोलपोलीं आनी ताच्या पवित्र आत्म्याक तांणी तिडयलो. तेन्ना तो तांचो दुस्मान जालो आनी ताणेंच तांचेर झूज मांडलें. पूण ताणें आदलो काळ मनांत हाडलो. आपल्या चाकरा मोइजेसाचो उगडास केलो. खंय आसा तर तो? दर्यांतलीं तांकां वाटायलीं तो? खंय आसा ताच्या हिंडाचो राखणो? खंय गेलो तो आतां? आपलो पवित्र आत्मो तांचे भितर घाल्लो तो? जाच्या मोहिमेवंत बावळ्या मोइजेसाच्या उजव्या हातान तांकां चलोवन व्हेलीं तो? सर्व कालाक आपणाक महिमा जोडचे खातीर ताणें तांचे मुखार दर्याचीं उदकां वांटलीं. तो खंय गेलो आतां? एका घोड्याक अरण्यांतल्यान चलोवन वतात तितले सोंपेपणी कसलीच आडखोल नासतना जाणें तांकां चलोवन व्हेलीं. आतां खंय पावलो रे तो? दोंगरा थावन सकला मैदानार चोरवाक देंवून येतोल्या गोरवां भाशेन सर्वेस्पराच्या आत्म्यान तांकां विसोवाक पावयलीं. अशीं तुवें तुजे परजेक चलोवन व्हेली आनी तुज्या नांवांक व्हड किर्ती जोडली. सर्गांत थावन सकला नदर मार, पवित्र आनी वैभवी तुज्या स्थाना थावन पळय. खंय पावलो गा तुजो प्रेमाशेचो मोग आनी तुजी पदवी? कित्याक म्हूण थांबले तुज्या काळजाचे
कळवळे आनी तुजी काकूट आमचे थंय. तूं आमचो बापूय न्हय गा. अब्राहम आमकां आपली म्हूण घेना जायत, इस्रायल तसोच आमकां वळखना जायत. पूण तूं सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमचो तारोक अशें मागां थावन तुजें नांव. तुज्या मार्गा थावन कित्याक म्हूण आमकां कूड सोरूंक दिताय सर्वेस्परा. आनी तुजें भें धरिनान तसलीं आमी जावंक कित्याक म्हूण आमचीं काळजां धारून जावंक दिताय. तुज्या सेवकां खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळां खातीर परतून ये गा. भोव थोडो काळ तुजे पवित्र पोजेन तें दायज आपलें म्हूण भोगलें. पूण आमच्या दुस्मानांनी तुजें पवित्र स्थान पांयां तळा मोस्तिलां. कितलो काळ आतां जालो जिचेर तूं आनीक राजवट चलयनाय. तसली परजा आमी जाल्या. तुजें नांव आनीक ना तसलो लोक. मोळो पिंजून तूं देंवून आयलोय जाल्यार कितलें बरें जातें. तुज्या दर्शनां पर्वत कांपोन वेत. देवाचें उतर हें.